वचनो सांजूद तद्देवाची फिरगज आणि पुणशेता दरपेन तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम। ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणथळाक एक विशेष म्हयनो जावन आसा। ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर वार्षिक परब संभ्रमता आनी ह्या परबेक तयार जावन ह्या पवित्र थळार ऑक्टोबर म्हयन्यांत जायतीं कार्यक्रमां आमी हांगासर आयोजन केल्या आनी ह्या सकट कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत म्हणूंक हांव ह्या घडये खुशी व्हरतां। ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर आयतारा सकाळीं 9 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत हांगासर रक्तदान आनी भलायके तपासणी शिबीर आमी मांडून हाडलां। भलायके आयोगाच्या मुखेलपणा खाल तशेंच फादर मुल्लास मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्रे हांच्या सांगतपणा खाल हें कार्य हांगासर चलतलें। रक्तदान एक वर्तें दान, त्या देखून जाता तितल्या जाणांनी फुडें येवन रक्तदान करूंक हांव तुमकां उलो दिता आसतना प्रत्येक जावन भलायके तपासणी करूंक आनी त्या मार्फत भलायकेचे जतन करूंक हो एक अवकाश। जिंकोन ह्या पवित्र थळार भलायके तपासणी करतात तांकां फादर मुल्लास आस्पत्रेचें कार्ड लाभतलें आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार तांकां रियायती दरार सेवा थंयसर लाभतली। ऑक्टोबराची 9 आनी 10 तारखेर हांगासर 2 दिसांचे फेस्ताक तयार जावन आत्मीक तयार जावन रेतीर आमी आसा केल्या। मनादी बाप रोमन पिंटो शिवमोगा जेसूचो याजक हे रेतीर चलोवन व्हरतली। हे रेतीर दनपारां 3 तावन सांजेर 7:30-8 वरां पर्यंत हांगासर आसतली। तरी जाता तितल्या जाणांनी येवन आत्मीक बरेपण जोडूंक हांव उलो दितां। ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर सांजेर 6 तावन 12 तारखेर सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात नायट विजील आमी मांडून हाडल्या। 5 जण याजक हे नायट विजील चलोवन व्हरतले आनी त्या मार्फत ही 12 वरां सोमिया संगता करसून सोमियाचो अनुभव जोडूंक आमकां एक अवकाश जावन आसा। ह्या नायट विजीलाक वा जागरणाच्या रातीक हांव तुमकां स्वागत म्हणटां। ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर 27 तारखे पर्यंत 9 दिसांचे नोवेन आमी हांगासर चलोवन व्हरता। ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर 10 वरार बावटो उबारचें कार्य आनी त्या मार्फत नोवेनाची सुरवात फेस्ताक सुरवात आमी करतल्या। ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरार भक्तिकांक अर्येका दिसा जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा। ऑक्टोबराच्या 21 तारखेर मंगळारा हांगासर ह्या पवित्र थळार सामुहीक काजारां 2 जोडी ह्या काजारांत एक व्हरतली, लग्नाबंदांत एक व्हरतली, लग्न जिविताची सुरवात करतली। 9:30 वरार त्या दिसा मिसा नंतर हांगासर नोवेन आसा आनी ताच्या उपरांत हॉलांत तांकां उल्हासूचे कार्यक्रम आसा आनी त्या दिसा सार्वजनीक अन्न संतर्पणेचो दीस सगळ्यांक त्या दिसा हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा। ह्या कार्याक व्हडा संख्यान तुमी हजर जावन हांव तुमकां उलो दितां। ऑक्टोबराच्या 26 तारीख आयतारा आमचो कुंप्रेचो आयतार 4:30 वरार ओजाचो पुरशांव, 5 वरार मिसाचें बलिदान, नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आनी ताच्या उपरांत साक्रामेंताचो पुरशांव येवकरिस्ताचो पुरशांव आमी हांगासर आसा करता। ताच्या उपरांत सकट भक्तिकांक त्या दिसाय हांगासर जेवणाची मांडावळ केल्या। ऑक्टोबराची 27 तारीख बेस्पाचो दीस सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान, ताच्या उपरांत नोवेन साक्रामेंताचें आराधन, चेरेलाचो पुरशांव आनी त्यानंतर सकट भक्तिकांक त्या दिसा जेवणाची वेवस्था ह्या पवित्र थळार आसा। ऑक्टोबराची 28 तारीख वार्षिक परबेचो दीस, त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस। 9:30 वरार आमच्या आदले गवळी बाप निवृत्त गवळी बाप मानादीक दोतोर लुईस पावल्सो हांकां आमी स्वागत करतल्या। 9:15 वरार मानाच्यो वाती वांटतल्या आनी 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हांगासर चलतलें। मिसा नंतर त्या दिसाय सकट भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आमी केल्या। हे वरास जुबलेवाचें आनी नोवेनाचो दीस जाल्ल्या वरवीं सकट भक्तिकांक जेवण हांगासर आमी आसा केलां, फेस्ताचें जेवण। त्या देखून व्हडा संख्यान ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावन हांव तुमकां आपोवणी दितां। ऑक्टोबराची 29 तारखेर सांजेर 6 वरार हर एका वर्सा बरी हांगासर एक तुळू नाटकां आमी चलोवन व्हरतले। तेलिकेदा बळ्ळी तशेंच कर्नाटका राज्य उत्सव प्रशस्ती पुरस्कृत देवदास कापिघाट ताच्या मुखेलपणा खाल एन्नने खाते म्हणलो हो तुळू नाटक हांगासर आसतलो।
आणि असे या म्हयन्यांत जायती कार्यक्रमां हांगासर आसात। ह्या सक्कड कार्यक्रमां तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना मोगाचो येवकार म्हणटा आसतना ह्या सक्कड कार्याक जायतो खर्च आसा। ताजे करून तुमी बऱ्या मनाच्यानी विविध रितीर दान दिवन कुमो कर्ण जावंक बरो पिर्जेंत जावंक बरो प्रधान पोशाख जावंक बरो विविध मुर्दोम दिवन जावंक बरो ह्या बऱ्या कामाक ह्या बऱ्या कार्याक तुमचो अर्थीक सहकार्य दी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां। परत तुमकां फाटल्या वर्सांनी दिल्ल्या संपूर्ण सहकाराक तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या वर्साय तुमचो संपूर्ण सहकार बऱ्या मना आशेता आनी अशें आमच्या सगळ्यांच्या सहकारान आमच्या सगळ्यांच्या सेवेद्वारे ही वार्षिक परब एक अपूर्बायेची परब जावन हांगासर चलोवन दी आनी त्या मरीबात सांजूद तात देवाक विशेष मान लाभोवन दी आनी ताचे मरीबात ताच्या विणवणेन देवाची आशिर्वादां आमकां हर एकल्याक लाभोवन दी आमचें जिवीत नंदन जावन दी म्हणून हांव आशेतां। परत तुमकां सगळ्यांक सर्वांक मोगाचो स्वागत।